हांव कराटे शिकता। म्हाका 1 वर्स जालें आतां कराटे शिकता। हांव येल्लो बेल्ट आसा सद्या। म्हाज्या एक सराचें नांव विष्णू नायक, दुसरो आहा तो म्हाका शिकयता ताचें नांव विशाल सोलयेकर। हांव बिचोले क्लासीक वयता, सेतू संघ थंयसर 40 भुरगीं येता। 3 जाण ब्लॅक बेल्ट आसा, बिपनजीत, आदर्श आनी रुद्रेश। आनीक खूब कडेन क्लासी आसा, होणा आसा, सांखळे आसा, बिचोले आसा। आतां मावळिंग्यानूय क्लास स्टार्ट करपाचें। आता तुम्ही मावळिंगान जे सादर केल्या न्हू तुमचे कराटे, तितून कितले ब्लॅक बेल्टाचे आसलेले? तितून 5 जाण ब्लॅक बेल्ट आसा। तुका ही शिकपाक उमेद कशी येयली? उमेद शिकची अशें कशें दिसलें तुका? म्हाज्या ओन सपोर्ट करपाक, म्हणजे कोणी मारलें कितें जालें, फुडें कितें प्रॉब्लम जालें जाल्यार कशें कितें फायट करपाचें तें पळोवपाक। म्हणजे स्वताचें प्रोटेक्शन करपाचें तुका उमेद येयली। आनीक कितें हितून बेनिफीट आसा शिकल्यांचो? खूब वॅल्यू आसा शिकलें जाल्यार। तूं कोच जावं शकता, कराटेचो कोच जावं शकता। जाल्यार आतां जिमानूय ट्रेनर म्हणून कामाक घेता, खुबशे जाणांक ट्रेनर म्हणून कामाक घेता। आतां एक न्यूच कोर्स येयला, हाय सेकंड्रीन बी जावपाचो आसा। होणा हाय सेकंड्रीनूच जाला तो कोर्स 6 म्हयन्याचो आसा। तो कोर्स केलो जाल्यार तूं कराटे म्हणून ट्रेनर म्हणून तुका काम मेळों शकता जिमान बी। आनी कराटे हो आयटम घेवन तुमी जर नॅशनलाक गेली जावं खंय स्पोर्ट्साक गेली तर तुमकां सरकारचे परीक्षेच्या हितून मार्क्साचें कितें प्रोविजन केल्लें आसा? ना, आमी आमच्या ओन रिस्टाचेर वयता। सरकारा कडेन हें प्रोविजन ना तुमच्या खातीर? ना। तेंच्यांनी स्पोर्ट्सा खातीर केल्लें आसा आनी आतां कल्चर खातीरूय केल्लें आसा। हें अशें जावचें अशें तुमकां दिसना? दिसता।